संतोषाच्या उमाळ्याने भरून काळजा आमची तुझी दर उभारून तुका हरसून तुका वर्णून गायता एका ताळ्या वंदन तुका सुमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपेचा गोरा वंदन तुका सुमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपेचा गोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सोवे असू. तुमचे सोवे असू. मोगाळ भाव भयणीनो, पास्का काळाचो हो चवथो आयतार देव आपोवण्याचो आयतार म्हणून पवित्र सभा संभ्रमता. जेजू बोरो गवळी वा बोकऱ्यांचें दार आनी ह्या बोऱ्या गवळ्या मारिफात ह्या शेळयांक भायर भितर वचूंक अवकाश करनितल्या ह्या बोकऱ्याच्या दारा मारिफात आमी भितर सरोंक सोमी आज आमकां उलो दिता. आमकां हर एकल्याक आसचें आपोवणें जावं कुटुंबा जिवितांत आवय बापूय जावन वा याजाक धार्मीक वा दियाकोन जावन लायक मुखेली जावन एका गवळ्याचें काम आसा तें करच्या खातीर गरज आसची कुमक आदार आनी कृपा सोमया लागची ह्या मिसा वेळार मागया. नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसाणें मागया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. त्या पासून घेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा.
संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकाच हिंडांत सर्व शेळयांक तारण मेळचे म्हणून बरो गवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो शेळयांक तो आपापल्या नांवान वळखता तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बऱ्या सरोवाक तांकां पावयता तर ह्या आमच्या गवळ्याचो ताळो सदांच वळखूंक ताच्या फाटल्यान वचोंक आनी नागोवण्याच्या हातांतली सुटोवन जेजू दिता तें तुजें सुबाम जिवीत घेवंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो तर तुमी कुर्सार मारिल्ल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचें सगळें घराणें दुबाबावीण जाणा जावं ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदिल्ले बरी जालीं आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदुतां लागीं तांणी अशें विचारलें भावानो तर आमी कितें करी जाय तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचें बोगसाणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेव तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसावणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या ह्या आनी सबार हेर उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततीतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो उपरांत ताचे उतार मानून घेतल्यांक पवित्र स्नान दिलें
सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Serves por muzo goli, kains makavunena. Servis por muso goli, kains makavunena. Serves por muzo goli, कांयच म्हाका उणेना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. Servis por muso goli, kains makavunena. आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचोना. कित्याक तूं मुजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दिता. Servis por muso goli, kains makavunena. गर्द जेवान म्हज्या दुस्माना हुची तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप भरून वोमताता. Servis por muso goli, kains makavunena. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सवे आसा. आनी सर्वेस्पोराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. Servis por muso goli, kains makavunena. Servis por muso goli, kains makavunena. साम पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. प्रिती मोगाच्यानो, बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणी कायन तुवें तें सोंसलें तेदवा जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर, कारण तुमचे पसत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात. ताच्या मेट्यान तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप धरलें ना आनी ताच्या तोंडान तावन कसलेंच कपटय आयिल्लें ना.
ताका सवुल्ल्या वेळार ताणें पाटी सवलें ना. ताका कश्ट येताना ताणें बेश्टायलें ना. भगार निती प्रकार जडती करतल्याच्या जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जिवचे गतीर कुर्सायिल्ल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां भोंवयलीं. ताच्या गायां वरवीं तुमी गूण जाल्यात. तवळपुऱ्यांत वाट चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यां बरी आसलीं तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गोवळ्यातय पाटी आयल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. उद्गार. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. हांवच बरो गवळी म्हणटा सोमी, हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखता. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोवे आसू. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून फारिजेवा लागीं म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण बोकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो सोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गवळी. हाका राखवल दार काडटा. बकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सक्टांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी तांचो ताळो वळखता ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पळण धांवतात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्यांचें दार. म्हजे पयलीं आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार, देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांत्र भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सोरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून. बरो न्हू ओमतोच्या मापान तें मेळो म्हणून. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन घरान आसच्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्यान जेजूच्या वांजेलांत निमाणें उतर आमी आयकलें. हांव आयलां तांकां जिवीत दिवच्या पासत. बरो न्हू ओमतोच्या मापान तें तांकां मेळो म्हणून. जेजू आमकां जिवीत दिवंक आयला बरोवन ओमतोच्या मापान. ह्या उतरांचो नियाळ करता आसतना ताणें आमकां एक सर दिल्या बकऱ्याची आनी गवळ्याची. आमच्या गांवांत गवळी बकऱ्यांक सर येतले चड दिसना.
बोकऱ्याचें नांव काडटना आमकां मांसाचो उडास येता. बोकऱ्याचें मांस देखून ताची वळख आमी बोशयेन धरची शिवाय गवळ्याक पळोवन न्ही. तरी बोकड्यो आसात आमच्या गांवांत, हेणे तेणे थोडीं बोकड्यांक पोसतात. पूण बोकड्यो आनी बकऱ्या मदें मस्त तफावत आसा. गवळी खंयच्याय बोकड्यांक सोरोवन रावल्लें आमी पळोवंक ना. तांकां एकच बांदून घालतात दोरयेन वा सोडटात. बोकड्यो संत कुसेच्यो, तांकां जाय जाल्ले कडेन वचून पालो खावन येतात. पूण बोकरे तशें न्ही. बोकरे हिंडा सांगाता रावतात आनी तांच्या बराबर तांचो गवळी चलता. साबार फावटीं तो तांच्या मुखल्यान आसता, थोडे फावटीं तो तांच्या मजगत आसता आनी तांकां तांच्या गोट्याक वा कोट्याक कुडायत आसतना तांच्या फाटल्यान तो रावता. अशें गवळी शेळयांच्या सांगाताच आपलें जिवन सरता. आनी कसलें सकट काम करता हो गवळी. गवळी सडावत 3 प्रमुख कामां करता म्हणयेत. पयल्या सुवातेर तो बोकऱ्यांक तांचे कित्यो गरजो आसात त्यो सुदारसूंच्याक तांकां जाय जाल्लें दिता. सोरोव, नितळ उदक, बरी सावळी, विस्तार जागो तांणी विशेव घेवच्याक आनी अशें तांकां कितें गरज आसा तें तांकां मेळाशें करता. प्रत्येक जावन तांच्या पांयांक कांटे तोपले जाल्यार ते काडटा. तांच्या आंगार किणसां जालीं वा किरण्ट्यो जाल्यो जाल्यार त्यो काडटा. तांची लोव उगोवन नितळ करता आनी तांकां बऱ्या भलायकेन दवरच्या खातीर तवळ गरजेचें वखाती दिता. हें काम गवळ्याचें तांची जतन करचें. दुसरें काम आसा गवळ्याचें, तांकां राखून व्हरचें. आनी कोणाक हांव राखून व्हरचें? प्रत्येक जावन रान मनजातीतावन आनी सोरांतावन लुटकारांतावन. शिंव वा सुणें वागाट, बल्पो, इतर खंयचीय रानवट मनजात बकऱ्यांक ग्रासूंक येता देखून गवळ्यान निरंतरी जागरण करी जाय पडटा. आनी देखून थोडे गवळी बकऱ्यांक पळोवच्या खातीर थोड्या सुण्यांक वा पेट्यांक तांच्या मदें दवरतात आनी ते पेटे तांची जतन घेतात. सांजेर तांकां तांच्या कोट्या भितर कुडायतास. जर सकट गवळी तांच्या शेळयांक सांगाता दवरतात जाल्यार एका राखवल्याक दवरतात आनी वो राखवली ह्या सकट गवळ्याच्या शेळयांची जतन घेता वा राखण करता. मनजातींनी तांकां ग्रासीनांतल्या बरी. जर तांकां एका माट्या भितर कुडायलें वा एका ल्हानशा जाग्यार एका वय भितर कुडायलें जाल्यार गवळी सडावत आदी त्या माट्याच्या बागलार आड पडटलो आनी मनजात येवन तांकां ग्रास जे जाल्यार ताका उतरून वचत जें आसलें अशें ताका जाग जातली. आपल्या शेळयांक राखचे खातीर आपलो जीवच रिस्केर घालन म्हणलें बरी तो त्या बागलाक आड न्हिदता जाल्ल्यान तोच त्या बकऱ्यांचें दार जावंक पावता. संरक्षण दिवचें ताचें आनी एक काम आनी हाचो जीवच दिवची थोडे फावटी गरज पडटा. आनी तिसरें काम आसा तांची अभिवृद्धी पळोवची, तांचे संतत वाडचे बरी पळोवचें आनी देखून बऱ्यांतले बरे बोकरे आनी बऱ्यांतले बरे शेळयो तांणी उपजय जाय, संतत तांची वाडय जाय म्हणल्या खातीर जोगती जोडी तो तयार करता आनी अशें तांचे मारिफात बरे बकरे ताका लाभतात आनी तांचो संख्योय वाडटा. असलें तिदोडें काम जतन घेवचें, संरक्षण करचें आनी तांची अभिवृद्धी करचें काम प्रत्येक जावन इस्रायलांत तांचे राय करताले देखून ह्या रायांक गवळी म्हूण आपयताले. तशेंच प्रवाद्यांकय गवळी म्हूण आपयल्लें आसा, याजकांकय गवळी म्हणून आपयल्लें आसा. आनी देखून जेन्ना हे गवळी आपलें काम करतात तांकां देव शाबासकी पटयता आनी ते तांचें काम करिनातल्या वेळार तांकां तो ताच्या काळजांत आशिल्ले बेजाराय उसार सांगता. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत
आमी आयकल्लें आसा तो म्हणटा हांव म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. देव आपल्या गवळीपणा विशयांत उलयता. देवूच गवळी जावन आपल्या लोकांक सरयता म्हूण सांगता. आनी तो म्हणटा सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट सुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो, गायिल्ल्यांचे गायी बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरून पोसतलो. कशें हर एका ल्हान ल्हान संगतींक देव गमन दिता. मनशा कुळा विशयान तो चिंता. जशें गवळी बकऱ्या विशयान चिंता तशें देव मनशां विशयान चिंता म्हणून आमी समजता. इस्रायलांत देवाच्या मना सांगडे मुखेली आसले. अब्राम, इजाक, जाकोब, दावीद हे सकडी गवळी जावन आसले. गवळ्यांकच ताणें वेंचल्लें. मनजातींची जतन घेवंक कळीत आसल्यांक आतां मनशांची जतन घेवचें नवें मिसांव ताणें दिल्लें. आनी तसलें काम आजून पर्यंत मुंदरसून आसा आनी ताका एक नवी रीत दिल्या सोम्या जेजून. तोच आपणाक आपूण बरो गवळी, आपूण बकऱ्याचें दार अशें म्हूण सांगून बरो गवळी कितें सकट करता गे म्हणून आज ताणें आमकां विवरसून सांगलां. प्रत्येक जावन 10व्या अध्यायांत जुवान बरयल्ल्या वांजेलांत बकऱ्यां विशयांत आनी गवळ्या विशयांत प्रत्येक जावन जेजू आनी आमचे मदल्या संबंदा विशयांत जाय पुरतें सांगून दिल्लें आसा. आयच्या वांजेलांत जेजू आपणाकच बकऱ्यांचें दार म्हणटा. म्हणजे ताच्या मारिफात आमी सुडाळ भितर सर जायी आनी भायर ये जायी आनी शाबीत आस जायी म्हणून ताची आशा. कशें काम करता जेजू? पयल्या सुवातेर तो तांची जतन घेता. जशें बरो गवळी जतन घेता. ताच्या शिकोवण्याच्या मारिफात, ताच्या वांजेला मारिफात, ताच्या जाणवायच्या उतरांचें खाण तो आमकां दिता. ताच्या विंचलेल्या शिसा मारिफात सारकी वाट तो आमकां दाखयता. आनी शेकी आमी सासणाच्या ससनाक जिवंत उरच्या खातीर सासणाच्या जिविताचें खाण जावन ताचेंच मांस आनी रगत तो आमकां दिता. कोण म्हजें मांस खाता आनी कोण म्हजें रगत पियेता तांकां सासणाचो जीव आसा म्हणून जेजू आमकां सांगलें आमी उडास धरी जाय. आनी तशेंच हे मांसाच्या वाटेर त्या सिसांनी जेजूची वळख धरली उंडो मरतना. म्हणजे घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. घेयात आनी पियेयात, हें सल्लो तीर करता तें रगत ही काल्स हे म्हज्या उडासा खरा म्हणटा आसतना सिसांचे दोळे उक्ते जातात हो सोमिन्स म्हणून. आनी तो वळ तो तांचे तावन नपयंच जाता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजू आमचें पोशण करता, जतन घेता आनी आपलो जिवूच दिवन आमचें रक्षणय करता. कशें आमचें रक्षण करता? प्रत्येक जावन दाविदान केल्ले बरी. दाविदान कशें रक्षण केलें? सावलान दाविदाक तुवें वेचें नाका गोलियाताच्या मुखार झुजोवंक म्हणून ताका आडायता आसतना दावीद म्हणालो हांव शिवां कडेन झुजलां, आश्वेली कडेन झुजलां. तो म्हणटा तुजो सेवाक आपल्या बापायच्या बकऱ्यांक सोरोन आसलो आनी हर एक फावटी एक शिव वा आस्वेल येवन हिंडांतल्या एका बकऱ्याक धरून व्हरतना हांव ताची पाट धरून वेतलो आनी तांकां मारून बकऱ्याक ताच्या फासांतलो सोडयतलो. तो म्हज्या आंगार पडलो जाल्यार ताची कडकी धरतलो आनी ताका बडोवन जुशी मारतलो. धैर्यादीक झुजारी कसो गवळी मनजतीच्या विरोध झुजचे दर्श दावीद राई आमकां दाखोवन दिता आपणा विशयान. आनी जेजू दाविदाच्या घराण्याचो, दाविदाच्या संततेचो, दाविदा बरीच आनी दाविदाच्या की वर्तो राय जावन आमचे मदें आसा. आनी कशें ताणें आमकां बचाव केला दाविदाच्या मेटांच्या की मुखार वचोन. पयल्या सुवातेर आमी म्हणटा जेजून आमचो जीव उरोवच्या खातीर आपलो जीव दिलो म्हणून. ताणेंच जायपुरतें सोंसलें. हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सान पेद्रू आमकां सांगता आमचे खातीर त्या गवळ्यान आपलो जिवूच ओपून दिलो आनी
आमी सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसली तर आतां आमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्यातय फाटीं आयल्या हांव तें सा पेद्रू ताच्या आयकोप्यांक सांगता. दुसऱ्या वाटेन जेजू आमचें संरक्षण करता दुस्मानांतान. मनशाचो दुस्मान आनी एक मनीस न्ही, मनशाचो दुस्मान आनी एक मनजाती न्ही. मनशाचो प्रमुख दुस्मान कोटी सकत देंवसार. तो एका सिंवा बरी गोरोस घालन हेणे तेणें कोणाक ग्रासूंचें गी म्हणून भोंवनूचो आसा म्हणून ता परत सांपेद्रू ताच्या पत्रान. आनी ही कोटी सकत ही दुस्मानाची सकत आमी ताका देंवसार वा सैतान म्हणटा ताचे तावन आमकां बचाव करी सई. पातकाक वडच्यो थाळण्यो यशें करचें वा मनशाच्या आंगार येवन तांकां देदेस्प्रार करचें वा तांचो बरवसो काण सोडचो आनी निमाणें देवाकच सांडचें बरी प्रेरण दिवन देवातान पयसवेच्या बरी करचें काम हो करते आसा. अदृश्य तरी साबार पोटी ताच्या फळांनी ताची हाजरी आमी पारखून घेता. आनी जेजून हें आपलें प्रथम मिसावन जावन घेतलें देंवसारा धांवडावचें. ताच्या परगट मिसावाच्या सुरवेर तावन देंवसारा धांवडावची साबार गडितां आमी वांजेलांत आयकता. फर्मान दिवन देंवसाराक तो धांवडायतालो आनी ते किळान सुमारन मनशां तावन वेताले पयस वेताले. थोडे फावटी तांकां धरणी कापटून वेताले. आजय ती पदवी पवित्र सभेंत आसा. ती पदवी आज बिस्पांक वा आपोस्तालांच्या उत्तराधिकारींक आनी तांचे मारिफात याजाकांक मेळ्ळ्या. थोडे फावटी आमी म्हणटा भुरग्यांक हाण फादर बापानो ह्या भुरग्याक वांजेल रजार करा म्हणून वा ताचेर वयर देवाचें उतर वाचून ताचे वयर मागणें करा म्हणून वा आनीकी चड देंवसाराचो प्रभाव आसा जाल्यार ताचेर आमी एक्झॉर्सिजम वा देंवसार धांवडावचे मागणी म्हणटा. तातूंय दोन रितीचे आसात, एक धाकटें आनी एक व्हडलें मागणें. अशें बिस्पाच्या परवणगेन याजाक देंवसार धांवडावचें हें व्हडलें मागणें म्हणून सैतानाक जेजूच्या नांवान ताच्या कुर्साच्या बळान रक्ताच्या बळान धांवडावंक सोदता. आजून हें काम पवित्र सभेन जाते आसा. तिसऱ्यान जेजू आमकां राखता मरणाच्या बियातान. आमकां सगळ्यांक मरणाचें बें आसा आनी ह्या दिसांनी तें चडलां. पूण जेन्ना एक मनीस मरणाच्या बियातान स्वतंत्र जाता आनी तें प्रत्येक जावन जेजू बरो गवळी मरणाच्या सावळ्यांतल्यान हांव चलोवन तरी हांव कांय भियेना आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें. आनी जेजू खरोच सर मरणाचें बें आमचे तावन पयस करता. एकली स्त्री आसली आनी ही स्त्री बारीस हेरां कडेन साळावळी नासची. पूण एक फावटी तिचो भाव सरलो आनी भावाच्या मरणाक येताना ही थंड पडली, वयले नासतना रावली. पूत आपलें कार चलोवन तिका व्हरता आसतना ही कांयच उलयना. देखून कितें इतली बेजारान आसा आपल्या भावाच्या मरणा वरवीं. हाच्या आदीं जायपुरती दुखिणें भोगल्या आपले आवय बापय आपलो घोव सरिल्ल्या वेळार. तरी आज कित्याक भाव सरिल्ल्या वेळार इतली थंड पडल्या ही अशें म्हणून चिंतून आसतना ती व्हडल्यान उलोवंक चुकता, सुरू करता आनी म्हणटा हांव भियेना, हांव ह्या फुडां भियेना, हांव आनी खंडीत भियेना. कित्याक भियेनाय, खंयच्याक भियेनाय म्हणून विचारल्या वेळार ती आपणानी मरणाक भियेना म्हणून तिका तिच्या पुताक सांगता. मात्र न्ही येदोळ पर्यंत लिपोवन घरा आसली बियान आसली मनीस त्या दिसतावन भायर येता. एक दीस ह्या पुता कडेन कोण एकलो विचारता तुजी आवय कसल्या गुणांची वा गुणांची. म्हणल्यार म्हाका दोग आवय आसात म्हणटा तो पूत. दोग आवय आसात. एक म्हजी आवय हेरां भुरग्यां बरी जल्मल्ली, व्हड जावन हेरांक जल्म दिल्ली, म्हाका जल्म दिल्ली. म्हजी आनी एक आवय आसा ती आपल्या भावाच्या मरणा वेळार जल्मल्ली. मरणाक वेता आसतना नव्यान जल्मल्ली ती एक आवय आसा. नवीच मनीस जाल्या. जेन्ना मोगाच्यान आमी जेजूचें पुनर्जिवानपण पळोवन नव्या जिविताक मेट दवरता, नव्यान जल्मता, तें आमचें आनी एक जिवीत तें हांगाच आराम जाता. आनी जेजू तस जाल्यार आमकां जिवितां मेळच्या खातीर बरोवन उमतोवच्या मापान मेळचे खातीर आमकां तो लागींच रावता आनी आमचो बरो गवळी जावन आमकां धैर्य दिता. आनी तिसरें हांवें सांगलें एका बऱ्या गवळ्याचें काम अभिवृद्धी करचें, नवें जनांग येवचें बरें करचें आनी तें हर एकल्या थंय आसले गुण शेगुणू तालेंतां अभिवृद्धी करच्याक तांकां प्रेरण आनी प्रचोदन दिवचें. तें काम आमी
जेजू पवित्र सभे मारिफात करता. प्रत्येक जावन आपोवणें देवान दिल्लें आपोवणें दिवचें मारिफात. याजाक जावंक, धार्मीक जावंक, दियाकोन जावंक वा कुटुंबाचे वडील जावंक, लग्न जावन आवय बापाय जावंक, ह्या मारिफात नव्या गवळ्यांक देव विंसून काडन हांचे मारिफात मनशांची अभिवृद्धी जावंक तो आमकां जाय पुरतो आदार दिता. आनी हें आमी पळयता मात्र न्ही, आयच्या दिसा असल्या ह्या देवापोण्या खातीर मागोवंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, सोमी कोरोस्सू बोकऱ्यांचें दार, सोमी कोरोस्सू आमचो मोगाळ गवळी, ह्या मोगाळ गवळ्याच्या मेटांनी चलयां आमी पवित्र सभेंत नवी आपोवणी उर्जीत जावचे पासून मागया मात्र न्ही, आमीच बऱ्या गवळ्याच्या मेटांनी चलोवन ताचे मारिफात, ताच्या कृपे मारिफात ताचें काम मुंदरसून व्हरया. आमचो बाबार्थ उचारया. सत म्हणटा देवाक, सर पोतेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभावलो, अंकुआर मरियेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें सोंसले, ताका कुर्सार जुडलो, तो मेलोन ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्या बसला, थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुन्सिपल करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या कुटुंबांनी देवापोणी फुलोवंक आज विशेश मागणें करचो दीस. तशेंच आमी आमचें गवळ्याचें काम करूंक मागचो दीस. तर आतां आमची मागणी देवा मुखार दवरया. मोगाळा बापा, तुज्या पुताचें गवळीपण चलोवन वचच्या त्या भाग्यवन बापाक, धर्माध्यक्षांक आनी पवित्र सभेच्या सर मणयाऱ्यांक तुजे सेवेच्या मनोभावान भर. तांचे ते तुजें श्रेश्ठ याजकाचें आनी बऱ्या गवळ्याचें प्रतिरूप दिसाशें कर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या सर मुखेल्यांनी खरी मुखेली जावन तांचे तबेन आसलेल्या सर लोकांची सेवा करूंक ससायला बय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या दन प्रांतांत विविध संघ संस्थे चलोवन व्हरतात त्या सर वडिलांनी बऱ्या गवळ्याच्या आदर्शा खाल आपणा आदीन आसलेल्या हरेकल्या ते मोगान आनी मैपासान सलाशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आवय बापयनी बऱ्या गवळ्याची देख घेवन आपल्या भुरग्यांक फावो तें मार्गदर्शन दिवन बरी साल समकण शिकोवंक उर्बेन वावुरच्याक तांकां सदांच सुटसुडीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजू बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकून ताचे पर्यंत सर्व लोकांची सेवा करूंक आमच्या कुटुंबांतावन फावो ती देव आपोवणी फुलोवन येवंक तुजी मजत लाबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी जमो जाल्ल्या आमा समेस्तांनी तुजो खरो मोग आनी समाधान अनुभव करून सदांच तांचे साक्षी जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. प्रत्येक जावन आमच्या गांवांत आनी सगळ्या संवसारांत विस्तारली ही मारेकार पिडा कोविड-19 बेगीनच उणें जावन लोकांक बऱ्या भलायकेन देवान दवरच्या खातीर मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजूक आमच्या जिविताचें दार जावन तुवें दिलां. पवित्र स्नानाच्या त्या दारवट्यांतल्यान आमी भितर सरून ताचे मारिफात तुजीं भुरगीं जावचें भाग आमकां दिलां.
आनी नवें जिवीत ह्याच संवसारांत आराम करूंक आमकां तुवें अवकाश करून दिलाय. ह्या पासत आमी तुका दिन वाचता. हर एक दीस बऱ्या गवळ्याच्यो शेळयो कश्यो जियोंक आनी बऱ्या गवळ्याचें मिसांव मुंदरसून व्हरूंक आमकां तुजो आदार दी. आनी आमच्या सांगाता रावून तुजें काम मुंदरसून व्हरूंक मागता. तुजो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जीवन मुझे सुमिया बोलते देणे माका संसारिया पैना जावये करे बलिदान पातकी जिणे मुझे नेना बेटों कशे उधार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उधार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया वोरते देणे माका संसारिया पैना जावये करे बलिदान जीवन मुझे सोमिया बोलते देणे माका संसारिया पैना जावये करे बलिदान. म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान स्वर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमच्या गवळ्यान प्रितीन आनी दुलोबायान सोंसलेलें कश्ट मरण आनी ताचें मैमेवंत पुनर्जिवनपण आमी आतां संभ्रमतांव आनी तुका भक्तीन समर्पितांव. ह्या बलिदानाच्या बळान आमचे पातकांचे गायी गूण कर आनी जेजू बराबर पातकाक आमी मेल्यावन देखून ताच्या सांगाता जिवी जाल्लीं मनशां कशीं आमीच तुका भेटयलेलें बलिदान जावं म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेदना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेदना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेदना आपूण खरो याजाक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Serveis por tu, serganis
संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गीन तुका जय उत्सर्गीन तुका जय सर्वेच पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गीन तुका जय उत्सर्गीन तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन आसता ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजातूं जमयत आसाय देखून बापा आमी कलतेपणी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so gutu pergetuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पोण आमी परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अद्रेकता. बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुड्यान आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकुर मरयेच्या भाग्यवंत जुजेतीच्या पतीच्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी म्हज्या तुज्या नांव फावो साकराच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळे आनी मणयऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसूं रे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे
कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माई पासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा बगून ससना दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदानांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लभलेली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक क्रिस्त प्रसाद सेवच्या पसत मागणें. म्हज्या जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत कोरोस आजार आसाय म्हूण हांव सत मानतां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां. तुजी महिमे बरीत कूड सेवन आनी तुज्या आमोलीक रगत पियोवन आत्म्यान दादोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत सेवन तुजे लागीं एकवटोवंक म्हाका साध्य जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू ह्या घडये बावर्ताच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हूण हांव तीरपात येतां. जेजू हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरोंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन.
तुझे कुशीक सोम्या हांव वास्काल जाता तुझे कुशीक हांव काल जाता तुझे सेवेन सदांच सोम्या ती रावता तुझे सेवेन हांव ती रावता अर्गान सोम्या तुका दिता ससनातावन तूं म्हजो मोग करताय आत्म्यांत्या सदांच रावताय मासान तुज्या पोसताय तुझे कुशीक सोम्या हांव वास्काल जाता तुझे कुशीक हांव काल जाता तुझे सेवेन सदांच सोम्या ती रावता तुझे सेवेन हांव ती रावता पातकान सर म्हजी तावन पयस कर सदांच निर्मळ म्हाका दवर सर्व गरजान तूं राखून उर ही जिणी सरासर तुझे कुशीक सोम्या हांव वास्काल जाता तुझे कुशीक हांव काल जाता तुझे सेवेन सदांच सोम्या ती रावता तुझे सेवेन हांव ती रावता प्रार्थुया कनवळ्या बापा आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयिल्लें देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गोळ्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळें ताच्या रक्तान आमचीं पातकां धुवन गेलीं आनी पातकाक मेल्लीं आमी प्रामाणीकपणान जियोवचे खातीर आपल्या मासा रक्तान ताणें आमकां पोसलीं ह्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता आनी घरा वचोनी ताच्या ताळ्याक कान दिवंक आनी प्रामाणीकपणान जियोवंक आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन मोगाचेनो तुमकां हांव परत उलो दितां हो मे म्हयनो मोरयेक समर्पण दिल्लो तेर्साक समर्पण दिल्लो हर एक दीस आमी व्हडा भक्तीन मोरयेक उलो मारन तिची मजत मागून तेर्स म्हणया तेर्सा उपरांत पाप साहेबान आमकां दान दिल्लीं 2 मागणी आसात तुमकां खंडीत ती मेळ्ळ्यांत ती सवकास ची दिवन नियाळन मागोवंक हांव उलो दितां तितले मात्र न्ही आसता मंगळा ज्योतीन भोवनावार्दीक पुस्तक मोरयेचो जलो तोय येदोळूच प्रसार केला वॉट्सॅपा मारिफात हर एका दिसा म्हणले बरी नियाळ आसात ते वाचून मोरयेचे शेगूण जाणां जावंक तुमकां एक अवकाश आमच्या भुरग्यांक प्रत्येक जावन ल्हान भुरग्यांक तशें युवा जाणांक चड आनी चड आत्मीक संगतींतय आसक्त उपजोवच्या खातीर वडिलांनी गवळीक काम करी जाय तें गवळीक काम आपल्या स्वंत घरांत करूंक हो एक अवकाश चड आनी चड पवित्र पुस्तकाचो प्रयोग करचो आनी तशेंच मागणें नियाळ आनी इतर भक्तीक कार्यां आमच्या घरांतच करून आमच्या भुरग्यांचें आध्यात्मीकपण पवित्रपण वाडोवंक आमी प्रयत्न करया अशें बऱ्या गोळ्याचें काम आमी केल्ल्या बरें जाता देखून हो एक बरो अवकाश कश्टान तरी आसतना आमी आमच्या आत्मीक जिवितांतय सडीत गमन दिवंक आमकां हो एक बरो अवकाश म्हणून आमी समजून घेवया आनी परत हांव उलो दितां कोणाय की बुकेन आसोन आनी की कांय मेळना तुमी आदीं सांगल्या बरीच दिसपाच्या घरा वा CODPक फोन कर सांगचें तुमच्या विगारा मारिफात आनी तुमच्या विगारांनी आमकां कळयल्ल्या प्रमाणे आमी गरजेची वरवीं लोकांक मेळाशी करतल्या आतां आशिर्वाद सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या जिवनपणा वरवीं
तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरूं. आमेन. जेजून जोडलेले सडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. आमेन. बावडता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गास असण्याच्या सुखाक तुमी पावो. आमेन. आनी सरपद वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शांती दिवन धाडटाय या संवसारान म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. शांती दिवन धाडटाय या संवसारान म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. धन दिव्याचेर केदींच पातये नासता. तुजेर सोम्या आमी पातयेता. कश्ट दोणी कितेंच लेकी नासता. दैवीक उतर तुजें गाजयता. शांती दिवन धाडटाय या संवसारान म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. मोगाळ पुत्राचो वेळ हांवकार मोरी आशिर्वाद दिवा आमकां. भगवन कुसाचे कुरवेन निवरम कामच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.